दोन दुताच्या इतिहासावेले वाचप. माधर्म सभेंत गामेलिएल नांवाचो एक फारिसेव आसलो. तो एक नानवस्तो धर्मशास्त्री म्हूण आख्खी परजात ताका लेखताली. फुडें सरून त्या मनशाक थोडो वेळ भायर काडात म्हूण ताणें मागलें आनी सभेक म्हणलें, इस्रायलितांनो, ह्या मनशा विशीं तुमी कितें करूंक सोदतात ताची चोत्राय धरात. ह्या आदीं थियोदस नांवाचो कोण एकलो उपजलो. आपूण एक मोठो मनीस म्हूण सांगूंक लागलो आनी सुमार 400 मनशां ताचे फाटल्यान गेले. पूण ताका जिवेशी मारलो आनी ताचे फाटलावदार शिंपडले आनी नाच जाले. उपरांत लोगोंतीचे समयार जुडास गालिलेकार उपरासलो आनी आपल्या फाटल्यान जायत्या लोकांक ओडलो. ताकाय जिवेशी मारलो आनी ताचेय शीस जोळी मोळी शिंपडले. तो तुमकां सांगूंक सोदता तें हें, तांचे सोरशिल्ले पयस सरात आनी तांकां सोडात. कित्याक ही येवजण वो हें काम मनशाचें जाल्यार तें आपशींच नाटक जातलें. पूण तें देवाचें जाल्यार तुमच्यान तें नाटक करूंक जावचें ना. त्या भायर तुमी देवाचेर आड झुजूंक पावशात. ताचें ताणें मानून घेतलें. तांणी दोन दुतांक आपोवंक धाडले. तांकां मार दिलो. जेजूच्या नांवान आनीक उलयना जावंक तांकां शिटकायले आनी सोडले. जेजूचे नांवा पासत बेमान सोंसूंक आपणाक भाग मेळ्ळे म्हूण खुशाल जावन ते माधर्म सभेंतले भायर सरले. ते दिसपट्टी देव मंदिरांत आनी घरांनी शिकवण दीत आनी जेजू क्रिस्ताची बरी खबर परगट्टीत रावले. सोम्याचें उतर. देवाचें व्हड उपकार. आमचो जबाब जातलो, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पूर म्हजो उजवाड, तोच म्हजो तारूक. कोणाचीच म्हाका भिरांत ना. सर्वेस्पूर म्हज्या जिविताचो किल्लो. कोणाचेच मुखार हांव कांपना. सबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, ही एकूच म्हजी आशा. सगळ्या म्हज्या जिवितांत सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. सर्वेस्पराची घटसाण साकून बगूंक, ताच्या मंदिराचेर दोळे लावन रावंक. सबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. हें हांव खात्रीन जाणां, जिव्या मनशाच्या देसांत सर्वेस्पराची दया माया म्हाका बगूंक मेळटली. सर्वेस्पराचेर विस्वास दवर, थीर राव, काळीज घोट दवर आनी सर्वेस्पराचेर पातयेवन राव. सबाब, सर्वेस्परा लागीं हांव एकूच मागतां, सर्वेस्पराच्या घरांत करूंक म्हजें ठिकाण. उंड्या वरवीं न्हय, पूण देवाच्या तोंडांतली भायर सरता त्या उतरां वरवीं मनीस जियेता.
जुआंवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजू गालिलेच्या वो तिबेरेसाच्या दर्याचेर पोलतोडी गेलो आनी लोकांची उरपोज ताचे फाटल्यान गेली. कित्याक पिडेवंतां खातीर ताणें केलेल्यो खुणा ताणें देखल्यो. जेजू दोंगरार चडलो आनी आपले सिसां सांगाती थंय बसलो. जुदेवांची पासकांची परब लागीं पावलोली. आपले दोळे उखलून आनी लोकांची व्हड उरपोज आपणाशी येता ती पळोवन ताणें फिलिपाक म्हणलें, ह्या लोकांक खावंक दिवंक खंयचेय म्हूण आमी उंडे घेवचे. ताची परिक्षा करूंक ताणें हें म्हणलें, कित्याक आपूण कितें करतलो आसलो तें तो बरो जाणो आसलो. फिलिपान ताका जबाब दिलो, एकल्या इल्लोसो कुडको पडटलो जाल्यार 200 दिनाराचे उंडे तांकां पावचे नात. तांचे शिसां मदल्या एकल्यान आंद्रे सिमांव पेद्रूच्या भावान ताका म्हणलें, हांगासर कोण एकल्या भुरग्या लागीं 5 उंडे आनी 2 मासल्यो आसात, पूण इतल्या लोकांक हें खंय पावता? जेजून म्हणलें, लोकांक बसयात. ते स्वातेर जायते तोंड आसले. म्हणटूच लोक बसलो. दादलेच सुमार 5000 आसले. तेन्ना जेजून उंडे घेतले आनी देवाक दिन वाचून बसलेल्यांक ते वांटले. तेच परी मासल्योय वांटल्यो. तांकां जाय तितलें वांटून दिलें. आनी ती दादोशी जातूच ताणें आपल्या शिसांक म्हणलें, कुडके उरल्यात ते एकठांय करात. कांयच इबाड जावं न्हय. देखून ताचे खावन जातूच जवाचे 5 उंड्याचे उरलोले कुडके ताणें एकठांय केले आनी अश्यो 12 पांटल्यो भरल्यो. ही ताणें केलेली खुणा लोकांन देखली. तेन्ना तांणी म्हणलें, संवसारांत येवचो आसा तो प्रवादी दुबावावेरीत वचतो. ती येवन आपणाक बळान व्हरूंक आनी राजा करूंक सोदतालीं म्हूण जेजू जाणो आसलो. देखून तो कोडसोरून आपूण एकलो नव्यान दोंगरार गेलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हे वाकाळणी तुका क्रिस्ता. नियाळ, कांयच इबाड जावं न्हय. नियाळाक आदार. सांत तेरेजा कोलकाताची अशें म्हणटा, जेजू आमकां ह्या संवसारांत मोग आनी दया जावंक आपयता. मोगान आनी मोयपासान जियेल्यार कांयच इबाड जायना. जेजू 5000 लोकांची भूक मारता. एका ल्हान भुरग्यान आपल्या लागीं आसलें तें दिलें आनी सगळोत लोक जेवलो. सगळ्यांचें जेवण जातूच सिसांनी उरलोलें जेवण एकठांय केलें. जेजू आमकां सुबापोणी दिता. ताचे उपकार आठोवया. आमचे लागीं जायतें आसा. जावं जेवण वा आमचे गूण आमी ते पेल्याचे सेवेक वापरल्यात. सगळ्या देवा थावन येता आनी आमी ताचे कारबारी. आमकां फुंक्या मेळ्ळोलें दिनवाशी काळजान दिल्यार आमचेर बेसांवां आसतलीं. श्रिश्टी आमकां देवाचें देणें. जाता तेन्ना गरज तेंच वापरून परिवरण सांबाळुया. आमच्या भुरग्याक वस्तूंचें मोल शिकोवया. समुदायाच्या कार्यांत मिसळ जावया. पवित्र सभेंत आदाराची जावन सगळें सांबाळून कांयच इबाड नासतना आमचें जिवीत सुफळ करुया. तर आयज आमचो थाराव जावन दी. मोग मोयपासा वरवीं सगळ्यांक एकठांय सांबाळूंक वावुरया.